वर्साचो सादो काळ 17वें सातोळे सोनवार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 14 ओळी 1 ते 12. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदाच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हटलें, हो तोच स्नानदाता जुवांव. मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून विजमिता चोरया करची पदवी ताचे सवें हुशार आसा. हेरोदियस म्हटलेले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूस स्नानदाता जुवांवाक धरून बांदलेलो आनी बंदखणीन घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसा तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक तो सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदाच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियासाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागी तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बसयलें. आवयन तिका शिकयलोल्या प्रमाणें तिणें मागलें. स्नानदाता जुवांव तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खंती बरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे भिडेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बंदखणीन जुवांवाचें शिंस कापलें आनी तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली. आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निखिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.